आम्ही वांगिणी या गावान आसा. वांगिणी हो नगरगाव ह्या पंचायतीतलो 70तलो एक गाव. एकदम दुर्गम असो गाव आसा. हो सद्याक म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर पडटा आनी ताचे खातीर सद्या तांची तलवार आसा हांच्यान डिस्प्ले जावपा खातीर. हालींच हो मातयेचो रस्तो केला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. हाजे आदीं हो हांगा रस्तो नाशिल्लो आनी हो लोक पळय ही न्हंय क्रॉस करपा खातीर हाजो वापर करताले. लाकडां घालून तांच्यांनी एक पूल तयार केल्लो आनी अशें करून ते येताले. पूण हे तुमी घर पळया, हे हांचे जे लोक आसा ते निसर्गा कडेन इतले निगडीत आसा आनी तांचे जीवन अख्खी लायफस्टायल आसा ती कंप्लीट निसर्गा कडेन क्लोज आसा. प्रत्येक गोश्ट ते तांची एनवायरमेंट फ्रेंडली आसा. आनी तुमी हांगा जर पळयतले जाल्यार एक म्हणजे सगळ्यांत स्पेशलिटी ह्या गांवची म्हणजे हांगा फक्त 4-5 घरां आसा आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हांगा लायट ना. आयज पर्यंत हांगा लायट येवना आनी हे लोक विदावट लायट इतली वर्सां रावता आनी ल्हान भुरगीं आपलो अभ्यास सगळें ह्या विदावट लायट चिमणेन. आनी आतां हालींच खंय 2-4 वर्सां पयलीं ही सोलर तांकां दिल्ली आसा पॅनल्स आनी ते सोलर लायट तांकां मेळटा. पूण हार्डली 1-2-3 वरां तांकां ती सोलराची लायट मेळटा आनी खास करून पावसान तर तांकां अजिबात ती सोलर लायट मेळना कारण पावस ढग आशिल्ल्यान तांकां सन लायट नासता हांगा. सो पूण तांची लायफस्टायल जर पळयत आनी हें घर स्पेशली आमी पळयलें तर इतली सुंदर घर आसा म्हणजे कंप्लिटली कसलोच मटेरियल हांगा यूज करूं ना. कंप्लीट एनवायरमेंट फ्रेंडली घर आसा. सो आमी भितर वचून पळोवया. ताका इंट्रस्टींग म्हणजे कवलारू घर आनी ताचेर हाजो सुद्दां वयर हे बेडे सुकोवपा खातीर ताजो वापर जाता. हांगा भायरूय खूब बेडे घातिल्ले आसा आनी सगळे जितले हांगा मटेरियल घरा खातीर यूज केल्लें आसा हें कंप्लीट ह्या गांवच्यान हांच्यान सोर्स केल्लें आसा. सो इतले तरेचें एनवायरमेंटली फ्रेंडली घर आमी भितर वचून पळोवया कितले. आमच्या बरोबर आसा ह्या घराचे मालकीण सीता रामा गांवकर आनी तांकांच विचारया आमी की हें घर कितलें ओल्ड आसा आनी तुमकां कशें दिसता ह्या घरान रावपाक. तुमी इतलें बरें घर, इतलें ओल्ड घर आनी तुमी बरें पारंपारीक पद्दतीन हें घर सांबाळून दवरलां. तुमकां केन्ना दिसलें ना की हांगा टायल्स घालचे, हांगा बरी कॉन्क्रीटचें हें घालचें. गाडी येना आमकां न्हू. गाडी येयल्या कितें काय हाडूंक गावता न्हू. पूण तुमकां बरी दिसता ह्या घरान रावपाक. बरें दिसता पूण कोण ना न्हू हांगा आतां रावपाक. सगळो लोक गेलो न्हू. आमकां एकटे रावंक हांगा बेजार येना. एकटे रावंक बी. कित्याक गेले लोक खंय गेले. आतां लोक रुमांक गेलो सगळो आपल्या भुरग्यांक घेवन सगळे जाण. कित्या खातीर. हांगा भुरग्यांक शाळा ना न्हू, इस्कॉल ना, लायट ना, काय ना. भुरगीं कशी शिकतले रातचे. शिकंक शाबना न्हू. ओके शिक्षणा खातीर अभ्यास करू नाका. ओके तुमकां लायट ना म्हणून लायट ना, रस्तो ना म्हणून लोक गेलो. ल्हान शिकता भुरग्यां खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता. आनी ते खंय वचून रावता आतां. आतां लोक रुमांक रावलो. कोणी घर बांदली. एक तेंची दोगांनी घर बांदली. लोक अधिक रुमांक गेली. ते खायले दोघे रुमांक गेले. ते हे रुमांक गेले. आम्ही रुमांक असो आणि ते दोघांनीच घर बांधला. ते दिरान आणि ते दिरा. खंय बांदलां घर. पोपड्या. आम्ही रुमांक. सो आतां हळूहळू करून लोक हांच्यान लोक वचपाक लागले. कोण ना ते खाली दोघं असतात आणि आम्ही दोघं असलेले आणि कोण नसता हांगा. पूण तुमकां हांगा बरें दिसता काय. हांगा बरें दिसता. थंड न्हू मातसा. हांगा बरें दिसता. पूण कोण नासता न्हू. जाग माग रातची बी कोण ना न्हू. एकटे बी रावपाक हांगासर. कितें जनावरां आता काही रातचं झालं जाल्यार कोण आसा हांगासर व्हरपाक आमकां वाटेसून. तियाड्यांक केन्ना फोन करताले तेन्ना हांगा तयार जालो न्हू. पावसा दिसान बी व्हरांक पावक मातसो हें त्रास न्हू. गाडी येना न्हू. देरडे गाडी येता. थंय वचपाक कितलो टायम लागता. चलत वचचें एक पडटा. तास जायो. एक तास हांगा चलत वचचें पडटा. सामान बी सगळें माथ्यार घेवन. माथ्यार घेवन येता आमी. आनी कोण बरो ना जाल्यार बरें जाल्यार उखलून व्हरपाचा. फाटीक मारून बी असो. दुसरो कांय उपाय ना. काय ना. उपाय काय ना आमच्या कडेन. कित्या खातीर सरकार कित्याक करना हो रस्तो. कितें 4 घरां म्हणटा सरकार आनी झाड मारचा लागता म्हणटा अशें सांगता आमकां. आनी बाबा येयल्लो जाल्यार बघून पळोवन गेलो बाबा जाल्यार बाबा काहीतरी करतालो न्हू. बाबा येना न्हू हांगासर. बाबा येयलो जाल्यार काही पळोवन बघून गेला वयता करता रस्त्याचा गेजार. पूण तुमकां कितें आतां हें वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर पडटा. अभयारण्य भितर पडटा. सो तुमकां तशें सरकारान कितें सांगलां. आतां आमकां काय सांगना अजून. आमकां उठत व्हरता म्हणून सांग. लोक सांगता बरोवन सगळ्याक घालता उठत व्हरता सांगता पण अजून आमकां काय सांगना उठत व्हरता म्हणून. आमच्या ऑर्डर बी आमकां एक दिल्या अजून सध्या जमनींची आनी 2-3 आमकां दिवना अजून. ऑर्डर दिल्या कितें म्हणून दिल्या. ती आता जमीन ऑर्डर आमच्या आता तुमच्या नावार करून घ्या म्हणा अशी दिल्या. एके जमनीची दिल्या आमकां. पयलीं तुमच्या नांवाचेर करून घेवपाचें जमीन आनी मागीर तुमकां गव्हर्नमेंट जागा ही आमची परिश ना. गव्हर्नमेंट आमची जागा मामले राग आमचे. कोर्ट चालू आसा. ना कोर्ट ना.
पण मामलेला ना आमची जमीन ही मामलेला आमका ही लागता जमीन हरशी कोणाची ना आमचीच जमीन. तुमच्या नावाचेर आसा आमच्या नावाच्या पूण कोणाची? तुमकां जर हांच्या वाचचें पडल्यार आमकां बरें दिसतलें बरें दिसतलें पण आमकां उठून घालयल्यार बरं झालं न्हू आमकां कोण ना हांगा भुरगीं आतां भुरगे येवंक सोदिना न्हू गाडी चलन येवचो लागता मागीर पावसा दिसान बी कोण येता हांगासर चलन म्हणटा भुरगे आमकां बरें दिसता पण भुरग्यांक बरें नाका पूण तुमची हें आतां इतली उत्पन्न केली तुमी आतां इतली झाडां झाडां पण आमकां उत्पन्न तेंच्यांनी पयशे दिवंक न्हू उठून आनी आमकां एक घर बांदून तेंच्यांनी दिवंक आनी कांय तरी आमकां दिवंक न्हू तुमकां तिकारांक रावप ना अशे तरे पद्दतीन आमकां उठोवप वापरपाचें सरकारान असं आमी पूण मागता खंय जाय खंय तुमकां तरी रावपाक? आमकां आतां खंय हांगा नानाड येडे नाका आमकां हेडे खंय तरी व्हरा कसं आमकां वर उठून व्हरून आमकां खंय तरी बस करीत आमकां घर बांदून दिया आमकां इल्ली जागो दिया आनी एक आमच्या भुरग्यांक कोणाक शिरवी घातलेल्या भुरग्यांक शिरवी शिकलाय एक दिया अशें आमी मागला तेंच्या कडेन पूण तुमकां अशें हें उत्पन्न परत करपाक तुमकां आनी कितली हो पिढी त्रास लागतल्यो खूब लागताले पुणू त्रास लागता पूण हे भुरगे येवपाक बघिना न्हू हिडे गाडी नामना कोण वयताले त्या वाटेन तो भुरगे रातचे बिचे अशें म्हणटा लायट ना काय ना काळोखात कोण रावतालो पूण तुमकां लायट मेळ्ळी रस्ते मेळ्ळे जाल्यार तुमी हांगा हांगा रावपाक तयार रावता आसा आमी हो लायट आनी रस्ता आमचो जाता आमी हांगा रावता भुरगे सगळें जाता न्हू हांगासर रस्ता लायट जाता आमगे भुरगे येवपय गाडी बिडी आयली न्हू पूण तो जायना जायना तुमी प्रयत्न करून हो पळयले बघला आमी जाय का ना तर ते भुरगे पळय काय म्हणटा ते कितें करता ते हांगा जनावरां बी येता रातची हा जनावरां जनावर बी येता आसता. वाशाला येता आं. वाच्याला आमी न्हू गिमात खूब येता वाशाला अशी वय. लागीं फाटल्यान येतात बी वाशाला तुमची आतां कितें कितें आहा कुळागर कितें कितें आसा हांगा माडी माड हो कितल्यो आसतल्यो माडी बी आसता न्ही तर 100 बी अशे आमचे तेंचे खूब आहो काजी काजी. काजी आमचे खूब आहो आनी शेत लायता तुमी शेत आमी आतां करिना 2-3 वर्सांक पडींग आहा शेत न्हू कोण करिना न्हू अशे कोणी जनावरां खातात काय करता एकट्याक बी करूंक लाभना न्हू हांगा आमचे सबंद आहो सगळ्यांक वांटणी करून दिला पण तुमकां उत्पन्न मेळटा हांगा बरें हय. तशी हो हें करपा खातीर मेळटा. उत्पन्न मेळटा उदक आमकां तसं आसा उदक आमकां सरकारान दिला हय हो उदक आमकां न्हू पायपा घालून वयर न्हंयसून पायपा घालून दिले खूब पयसा हो पायपा घालून आमकां ते सरकारान दिला तेंका दिला आमकां दिला पूण ना लाईट ना रोड हो आता ओनू लायला जेसी नाल्यार आमी खणान करतले गाडी 2 व्हीलर ये सारखी आनी कितें हे ना रोड ना लायटूय ना आता ते सोलर लायट दिले आमकां ती एक 4 वरां पेट्टा 4 वरां ती 2 वरां पावसात सामकी डावन मागीर हे वत पडना न्हू अजुनूय म्हाका दिसता लायट येत मा गॅरंटी ना रोडूय जायत मा गॅरंटी ना आता ते उठोवपाचें हें करता न्हू आमकां पळय आतां कशें कितें तें कितें ना आमी तेंच्या कडेन एक आमचो डिमांड आसा जॉब रेशनाक एक जॉब आनी घराची जागा आनी शेत करपाक एक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन अशी आमची मागणी आहा तेंच्या कडेन जाल्यार आमी उठतले नाल्यार उठचे अशें हांव मागलां सरकारा कडेन ह्या गांवांत कितली घरां आसा एक 5 घरां आसा म्हटल्यार रावता खूब जाण एका घरांत 2 जावं 3 जाण रावता 4च घरां आसा आपल्या आपल्या खोली रूम काडून तशें आसा आनी कितली तुमची कुळागरां कितली आसा कितली काजी मागीर काजी नात म्हटल्यार सादारणशी हांगा जमीन आसतली एकटे आमचीच आसा एक 27-28 हजार स्क्वेअर मिटर जमीन त्याच्या दुसऱ्या त्यांची चुलत भावाची त्यांची आसात आनी सगळी सामकी उत्पन्न केली उत्पन्न काजी आनी माड आनी माडी हे पयलीं शेत रोयताले आमी भात तांदूळ करताले आतां जायना न्हू कोण येयना कामाक जोता बी ना गोरवांय राखपाक बंद केला पण ही कितली माडी आसतल्यो काजी बीन माडी आमच्या एक 500 माडी बाकीच्याच्यो आहा 500 सगळ्याच्यो आहा उत्पन्न हांगा उत्पन्न बरें मेळटा हय काजी एक जाता एक 4-4 5-5 क्विंटल काज जाता एकट्या तुमी हॅप्पी आसा कित्याक हांगा हॅपी आहा सर आमचें आरोग्य आमी आरोग्यान सामकें बरें आहा आमचें काम जाता चड न्हू जाता पावसान गाडी हांगा येना चलत येता आमी देराड्याच्यान हय उदीक हे न्हंय लागता आमकां ते 2 न्हंय व्हाळा ते क्रॉस करून येता उदीक भरपूर आसता तेका कितले टायम लागता येवपाक आमकां 1 वर लागता देराड्याच्यान देराडे पावल्या तुमी त्या पुलान आनी डेंजर आसता उदक डेंजर सगळ्या जनावरां सगळीं आसा हांगा न्हू पूण तशें देवाचे हेणी आमकां कितें कांयच प्रॉब्लेम ना ते एक बरें आहा जनावरां येता हांगा हय सगळीं आसा जनावर सगळीं जनावरां आसा आमकां तशें केन्ना कांय ना म्हणजे मेन उत्पन्न कितें थंयचें मेन आमचे काजूचे पीक हे आतां माडी सुपारी काडली आमी न्हू आतां सोलून मागीर घालपाची सुकोवन आनी हें उदक तुमकां खंयच्यान येता उदक वयरच्यान येता
एक 1 किलोमीटर बांध घालून हाडला तो न्हंय हाडप. हय. बांद कोण घालता आमी घालता सगळे गांवांत मिटींग घेता आनी मागीर वयता काडपाक. केन्ना घालप तो जाले आतां ह्या म्हयन्यान घातलो न्हू, जाले 4-5 दीस जाले घातल्या. पावसान गरज पडना ना पावसात घरात ना, आता एक 3 महिने. उदक कसं करतो ना उदक आता एक मे म्हयन्यान मागीर ते आमी मोटर लायता पेट्रोलाचो आनी मागीर शिंपता. 1-2 महिने चालता. मे म्हयन्यान दिवपाक येत ना उदीक सकयल, मागीर मोटरान शिंपता आमी. उत्पन्न तशी भरपूर आहा आमची पयलींची. हय मागीर नवीन करूंक मातशें भंय दिसता न्हू. अशें समज आतां केली आनी फाल्यां खावच्या टायमार तांच्यांनी उठयले जाल्यार फुकट गेली न्हू. सो तुमचे ते टांगटे तलवार माथ्यार आसा हाची हय आसता तशी हय, पूण दिसना तशी आमकां. तुमकां उठयतले अशें तुमकां हें ना ताजे कोण उठोवपा ना. पूण जर जालें जाल्यार मागीर तुमची सगळं उत्पन्न आमचे करून मागीर फुकट गेले न्हू अशें जाता. म्हणून तुमी आतां कांय तरी सांगूंक जाय न्हू एक बाबा तुमकां पूण तेंच्यांनी आमकां काय तरी सांगूंक जाय न्हू एक बाबा तुमकां 1-5 वर्सांनी उठयतले नाल्यार काही तरी करता अशें जाल्यार बंद करूं येता न्हू. तो सांगूय ना आनी कांय ना. ना पूण तुमकां एक भंय दिसता केन्नाय एक केन्ना फाटीं फुडें समज उठोवंक शकता. अशें उठयतलो म्हणून तांचो आवाज जातात न्हू. ताजे खातीर तुमकां करपाकय हें आनी न करपाकय काजीच मागीर सोड काजीच एक मोठें ना, पूण आमचे माडयो बिडयो भरपूर आहा न्हू. उत्पन्न वरसून आमी पोट भरता आतां हेज्या पयले पासून जाणटे आहा सगळे अजून पासून. सो आतां हाजे फुडें कितें करतले मागीर जर तुमकां जर हें करचें पडलें तुमचें कितें जातलें न्हू ते आतां फॉरेस्टाचे काय करता ते बघुया न्हू उठयलेच जाल्यार मागीर. पूण तुमचो डिमांड कितें आसतलो पूण तशें काय सांग ना आमकां तेंचे अमकें तुमकां दिता बी अशें म्हणना. हे पळय हांगा जी जमीन आसा ही मातयेची आनी हांगा जशी पयलीं जे लोक शेण काडटाले तशें बरें शेण काडिल्लें आसा हांगा. आनी इवन ह्यो ज्यो वण्टी आसा ह्यो कंप्लीट मातयेच्यो वण्टी आनी ताजे खातीर हांगा खूब थंडसाण मेळटा भितर. घर खूब थंड उरता. इवन हे दरवंज जर पळयत ताका बरें कोरीव काम केल्लें आसा. ही रांदची कूड आनी ही ट्रेडिशनल रांदून मातयेची चूल आनी हाचेर तांचें सगळें जेवण जाता लाकडां यूज करून. कारण लाकडां सुकी लाकडां हांगा इजिली अवेलेबल आसा. सो अजून पर्यंत ती हाचो उपयोग करतात. आमी मागीर घराच्यान आतां भायर सरल्या आनी हाका म्हणटात पडवी. न्हांवपा खातीर उदक तापोवपा खातीर एक न्हाणी आसा. लायट येवचे पयलीं जेन्ना आमची लायफस्टायल आशिल्ली हे आमी प्रत्येक गोश्ट आमी एक तर मॅन्युअली करताले. खास करून आतां लायटी आयले नंतर मिक्सर आयले आनी आमी जे घरान कितें काम करपाक आसा आमचें जेवण करपाक जाता तातूंत भितर मिक्सराचो एक मोठो वांटो आसा. आमी मिक्सरा शिवाय आमी विचारूच करपाक शकना. आमचें किचन कंप्लीट जावपाक शकना. पूण हांगा लायट नाशिल्ल्यान तांकां अजून पर्यंत मिक्सर वापरपाक शकनात आनी ताजे खातीर अजुनूय ती आपली जेवण ह्या फातरीचेर वांटून करतात. सो अशे तरेचे अजून तांची लायफस्टायल अजून पर्यंत तशीच आसा. त्या शिवाय आमकां न्हांवपा खातीर गरम करपाक गिजर आसता. पूण हांगा गिजर ना कारण लायट ना. सो ही न्हाणी आसा हांगा गिजरा शिवाय तांकां हे लाकडां यूज करून ह्या चुलीर हें गरम करपाचें आसता उदक. सो अशे तरेची कंप्लीट नेचर फ्रेंडली लायफस्टायल ती अजून जगता. आनी अनफॉर्च्युनेटली तांकां बावड्यान ही जगचें पडटा कारण लायट ना म्हणून. ना इलाजान म्हणटा तशें तांकां ही लायफस्टायल जगता. पूण तातूंत भितर ती हॅप्पी आसा आनी ती एक बरी संतुश्ट अशी लायफ जगता.